आज आम्ही सीएमाक मेळटा हांव ठाकूर सुरेश मनोहर ठाकूर गोवा मोटरसायकल टॅक्सी असोसिएशन प्रेसिडेंट। आयज सीएमाक आमी एक निवेदन दिवपाक आयिल्लें। आमचे जे खूब वर्सां जे पेंडींग जे प्रॉब्लम्स आहा जे की डिमांड आहा प्रॉब्लम आसा ते दिवपाक लागून आमी आयज केली सीएमाक। सीएमाक नासल्या कारणान ते माझे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आमचो दामबाब एक्स MLA मडगांवचो फातोड्याचो आणि जनरल सेक्रेटरी BJP समोर तेजेक आमी दिल्लें आसा। आमचे जे प्रश्न आनी सीएमान हें केलां की आमचे जे प्रश्न आहा ते बेगीन सोडोवपाक लागून आपूण प्रयत्न करता अशें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा। आनी आमकां हें आसा की गेल्लो काळ जो आहा कोविडाचो काळ तेका लागून बरेचशें काम आहा तें मातशें संत गतीन चल्लां आनी सरकारचे कांय प्रॉब्लम आसले ते आमी जाणा अशें तरी पूण सरकार आपले परीन जो प्रयत्न करता आनी आमकां अशें आसा की आमचे जे प्रश्न जे प्रलंबीत जितले आमचे जे कितें आहा पळय ते सोडोवपाक लागून स्टेप घेता अशें फुडल्या विका पासून सांगलां अशें सीएमान। आनी आमचो जनरल सेक्रेटरी आमचो दामबाब आपल्याक तेणी सांगलां की आपूण चड हें घेता म्हणून भर घेता म्हणून। आनी बहुजन समाज मिडल क्लास हे जो लोक जे आहा मोटरसायकल पायलट रिक्षा जे बस जे आसा त्यो आनी हे खरेंच म्हणजे ह्या वेळार खूब त्रासान पडलेले आसा। आनी खूब लोकांची अपेक्षा आसली की कितें तरी पॅकेज म्हणून लोक आशेर आसले। आतां पॅकेज कसलें बी तें थोड्यांक खबर नासली अशी पूण ही पॅकेज जी आसली थोडे जे कितें आसली तो फक्त पयशे मेळटले हेच पॅकेज। पूण आयज जे सरकारान जे कितें वेगवेगळे तरेन जे एक हेल्प केला मदत ती केल्ली आहा पळय ती वाखाणण्याजोगीच आसा अशें तेजे बद्दल आमचें कांयच हें ना। कारण खंयचेय कसलेय योजना खंयचे स्किमी खंयचे जो फॉलोअप करतलो जाल्यार ताका पयलीं म्हणजे गरज आसता ती पयशांची आनी पयसो जो आहा पळय सगळे हेंडावळ बंद आसल्या कारणान सरकाराचो जो प्रॉब्लम आहा तो आतां थोडे कितें म्हणटाले की वयल्यान कितें खूब येता पूण लोकां पर्यंत पावना। पूण कांय जे कोण सारके कोण वाचता बिचता कोण पळयता कोण न्यूज पळयता तांकां तें सगळें खबर आसता। आनी आमचो जो सदांच हेचेर आसता की मिडिया आनी आमचे जे वर्तमानपत्र हेचेर आमचो सदांच जेचो एक हें आसता आमी टचान आसल्या कारणान बऱ्योचश्यो गोश्टी ती आमी समजता अश्यो त्यो। ओके ठाकूर बाब किती डिमांड आसलो तुमचो किती डिमांड घेवन गेलो? आमचो डिमांड आमचे तशे खूब आसा ते आमी दिल्ले आसा पूण मेन आतां सद्याचो जो आहा आमकां आमची जे स्किमी ज्यो काही आसात त्यो थोड्यो बंद आसात। आनी म्हणजे मंथली फायनान्स एसिस्टंट जी आमची आसली मासीक अर्थसहाय्य जी म्हयन्याक 2000 मेळटाली 50 वर्सां जाल्ल्या पायलटांक ती एक स्कीम सद्या स्थगीत आसा। दुसरें म्हणजे रिप्लेसमेंट स्कीम आमची जी वाहन 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलर ही स्कीम जी आहा पळय सबसिडी ती स्कीम बंद आसल्या कारणान। आनी दुसरें कितें जालां आतां काही लोकांनी गाडयो घेतल्या सबसिडीच्यो गाडयो ज्यो आहा पळय त्यो RTO डिपार्टमेंटाची स्कीम ती गव्हर्मेंटाची आनी EDC फायनान्स करता ताका लोन फायनान्स करता। पूण आतां 2 वर्सां पासून जाल्ल्या थोड्यांच्यो गाडयो घेतल्या पूण तेंचे आजून तो पेमेंट जो आहा तो EDC सुद्दां आहा पळय तोय जावंक ना तो एक प्रॉब्लम हें आसा। अश्यो बऱ्योचशे आसा अश्यो। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आतां पायलट वेवसाय जो आहा पळय तो एक लिगली आनी फक्त गोंयांत आहे तुमी सगळे जाण सगळ्यांक खबर आहा आनी तो सारको टिकोवन दवरपाक लागून आमचे असोसिएशन जे आहा पळय ते काम करता। आनी ते काम करता जे आमचे सोशल वर्क जे आहा जे बाकीचे कितें आहा फक्त पायलट वो फक्त पायलटांक लागूनच काम करिना तो बाकी सोशल वर्क जे आमचे आहा पळय ते कंटिन्यू चालू आसता। पूण सद्या फायनान्स प्रॉब्लम जाल्ल्या कारणान आमचे ते मातशें आतां एक खीळ कशी बसल्या अशी ते आतां पळय आतां फुडें जे येतलें ते कितें तरी आतां सरकार कोण कितें हेल्प जातलो। आनी बाकी जे आमचे आहा पळय सोशल वर्क आमचे जे बाकी जे वेलविशर जे आहा पळय ते थोडे ना थोडे आमकां अशी मदत करता। आनी कोवीड काळांत खुबश्या जाणांनी अशे बारीक आमदारांनी त्या भागांतल्या आमदारांनी आपले दिल्ल्या सोशल वर्कर कोण आहा ते काही ऑफिसरांनी आमचो एक क्रायम एक इन्स्पेक्टर आमचो दत्तगुरू तेणी बी अशें आमचे जे बिचोली सांखळे वाळपय हेका त्या पायलटांक थोडो हेल्प केल्लो आसा। फोंडा भागान आमचो जो आहा पळय फोंडा भागान तसो आमचो एक्स पयलींचो रिटायर ऑफिसर SP तेणी हें केल्लें आसा। बरेच जाणांनी अश्यो खूब जाणांनी आमदारांनी आपापल्या भागान निलेश काब्राल साहेब हेतून तर तेणी आपल्या प्रत्येक आपल्या मतदारसंघान जे आहा पळय प्रत्येकाक 4-4 हजाराचे अशें एक चेकूच तांकां दिल्लो अशें खूब जाणांनी आपापले परीन हेल्प केल्लें आसा। आतां लोकांची अपेक्षा कितें आसली सरकारान कितें मेळपाक जाय पूण सरकार खंयच्या कंडिशन आहा तो सगळ्या लोकांकूच खबर आसा। तेणे सरकार वचून हेच्या पयलीं आमचें ना आतां हेच्या फुडें आमचे जो होप्स आहा पळय आमकां गॅरंटी आहा की आतां हेचो फुडें जो काळ जो येतलो तो सगळ्या लोकांक एक बरें करपाचो काम आमचो जो सरकार म्हणून करतलो आनी हेका सगळ्यांनी साथ दिवची अशी आमची अपेक्षा। सीएमान कितें एश्युरन्स रिक्षेकार पायलट आनी बस ओनर्स आनी कोण आसताले ह्या कोवीड काळान खूब जाण अशे फाटीं उरले कारण त्या वेळाचेर लॉकडावन आशिल्ल्या कारणान धंदो म्हणटा तो जालो ना। तर अनेक जाणांची मागणी आशिल्ली टॅक्सेशन आसतलें किंवा आनी कितें आसतलें अशें आनी एकदां आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें। तांच्यांनी परत एकदां रिप्रेझेंटेशन दिवपाक काल आमी सीएमा कडेन मेळ्ळे आनी पार्टी म्हणूनय बीन आमी सीएमान आज आमी हांगा तांचे कडल्यान अपॉयंटमेंट घेतलो आनी आतां वर्च्युअल
म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या मार्फत आमी आतां CMA कडेन उलोवणी केली आनी तांकां तें रिप्रेझेंटेशन दिलें. मुळान फाटले जेन्ना कोवीड काळ आशिल्लो त्या कोवीड काळाच्या वेळाचेर कड्डण दिवपा पासून किंवा भाजी दिवपा पासून अनेक भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांनी आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेगवेगळे मार्फत सोशल हांचे कडल्यान मार्फत तांकां मदतूय केल्ली आसा. खूब जाण खंय तरी कोणालें घर मोडिल्लें तर किंवा कोणालें खंयचे टॅक्स ना, कोण कोणाचो पांय मोडिल्लो, कोण कोणा कडेन वायट जालो, अशा जाणांक सुद्दां चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांतल्यान सुद्दां आमी धनादेश सगळे कडेन दिल्ले आसा. पण काही ज्या लोकांनी कोवीड वेळाचेर कांयच करूं ना, जे ह्या लोकप्रतिनिधी आसात, जे फक्त पायलट रिक्षा हांच्या नांवाचेर फक्त अशें दाखोवपाक सोदता सगळे गोंयकारांक की ह्या सरकारान हांच्या खातीर कांयच करूं ना आनी कांयच करना आनी मुळान मिसगायड करपाचो हें आसा. हो सरकार सामान्या खातीर आसा. सामान्य लोकां खातीर जे कितें आसा, गरीब कल्याण योजनेच्या मार्फत जें कितें आयिल्लें तें वांटपाचो कार्यक्रम आसूं किंवा त्या नंतर ज्यो कितें सेंट्रल स्किमी आसूं किंवा हांगासरल्यो मुळाव्यो स्किमी आसूं, जाणट्या लोकांचे पयशे आसतले, लाडली लक्ष्मीचे पयशे आसतले, जशे जशे येणावळ आसा, जशे जशे रिलीज करपाक मेळटा तसो तसो सरकार त्या सगळ्यांक पयशे आर्थीक जी बाजू सांबाळून सगळ्यांक दित आसा. 50 वर्सांच्या वयर जी स्कीम आशिल्ली ती स्कीम पयली ती नोटिफाय करतना ती 5 वर्सां खातीर आशिल्ली. ती 5 वर्सां सोंपतकीर ती स्कीम स्टॉप जाली. ती स्किमीन परत चालना करून दिवपाक आनी तांकां ते 2000 रुपयांचो मासीक जो आदार दिवपाक जाय त्याचे डिमांड जे आसा ते डिमांड सरकारा कडेन केल्लें आसा. आनी ती सरकारान म्हणजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां की रोखड्यातली रोखडी आपूण जाता तितले बेगीन ह्या म्हयन्या भितर किंवा फुडल्या म्हयन्या भितर ही योजना मार्गाक लायतलो आनी ती चालीक लायतलो. त्या बरोबर अन्य जे काही तांचे विशय जे आसा ते विशय आमी मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन तांकां सांगलें की तातूंतल्यान डिटेल स्टडी करची आनी तातूंतल्यान कितें ते मार्ग काडपाक मेळटा ते मार्ग काडचे. म्हणजे सबसिडीचे आसतले किंवा आनी कितें आसतलें, EDCचे लोनाचे आसतले, हे सगळें आसा. पण ह्या तर्फे आमी सांगूं शकता की हो सरकार मोटरसायकल पायलट, गाडेकार, खाजेकार, पसरकार, दुकानदार ह्या सगळ्यांचे खातीर आनी ह्या सगळे समाजा खातीर आसा. मुळात इतल्याच खातीर म्हणून न्ही की एक प्रकारचो लोकां मदीं अनरेस्ट आनी हो सरकार हांच्या खातीर बाबड्यां खातीर कांयच करना असो दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. म्हणून स्वता अध्यक्ष किंवा आमच्या मडगांवान जर येयात, जे मडगांवचेच लोकप्रतिनिधी आनी कितें बाकीचे परत सांगतात की रिक्षेकार आनी हांचे खातीर कांय करूना म्हणून, तुमी कितें केलें तें सांगात. पॅकेजींग हाजे वेळाचेर कोवीड आशिल्लें तेन्ना तुमी कितले जाणांक पॅकेटां वाटली ती दाखयात. तुमी कितले जाणांक कड्डणां वाटली ती दाखयात. तुमी कितले जाणांक कितें मदत दिली ती दाखयात. नाल्यार आमी ओपन चॅलेंज आसा, आमी कितें कोणाक दिलें तितलें आमी दाखयतात. सरकारा कडेन येवन कांय गजाली तांचे मार्फत करपाक जाय नाल्यार फेसबुकाचेर पळयात. सगळे पळयतात खरें, पण जे लोक बाबडे फेसबुकाचेर पळयनात, जे लोक बाबडे सोशल मिडियाचेर ना, अशे गरीब बाबडे जे कोण आसतले तांकां फक्त ते पेपरार तें कितें आयलें घरा कडेन बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तांकां दिसता अरे हो म्हज्या खातीर डिमांड करता मरे 100 कोटी 50 कोटी. घरा कडेन बसून डिमांड हांवूय करता, मजानी करपाक जाता. ऑपोजिशन जर घरा कडेन बसला जाल्यार सरकारान दिवचें म्हणून. म्हणजे तांचे भितर आपले बद्दल सिंपती निर्माण करतात ते. तुमी कांय करूं ना, तिजोरी मोकळी केल्या आनी तुमी सगळे लुटपाक लागिल्ले म्हणून हे सरकारांतल्यान काडून तुमकां सायडी उडयल्या. आनी आयज तुमकां फक्त शेपडीत उडोवपा पेक्षा कांयच ना, कारण तुमकां ते भिरांत खंयच्याय हाजो डिक्लेअर कितें सरकार कितें सांगता ताजो अभ्यास केल्या शिवाय उलोवपाचें एक तंत्र तांच्यांनी उजिल्लें आसा. सो पायलटांच्या वतीन आयज आमी हें डिमांड जें दिलां त्या डिमांड सरकारान एक्सेप्ट केलां आनी रोखडे ते प्रश्न सुटावो करपाचो ते प्रयत्न करता. मोस्ट पळयत जाल्यार आतां सगळे प्रायवेटवाले टॅक्सी पायलट ओला ते एडवर्टिजमेंट करीत आसा तेंचे कडेन घेवपाचें म्हणून जाल्यार ते तुमी कशें पळयता? ना तेचेर काल उलयलां हांव. उबर म्हणून एक्चुअली ती उबर जी आहा पळय ती पार्सल सर्वीस म्हणून ती स्टार्ट जाल्ली आसा. आतां ती कशी स्टार्ट जाल्यार कोणी ताका परमिशन दिलें कितें जालें तें आमकां खबर ना. अशें एक्चुअली पोलीस कंप्लेन थोडे कडेन करून आनी तेचेर लास्ट हांव गेल्या 4 तारखेर आमची मिटींग जाल्ली आशिल्ली मडगांव. थंय त्या हाका तो उबराक आसलो पळय तो जो हें करतालो आपल्या कस्टमर व्हरपाक गेल्लो ताका आपोवन घेवन म्हणजे थंय ते मिटींग हांव ती मिटींग ओपन दवरली, ती मोती दोंगराची दवरली मिटींग. आनी थंय आमी ठरावीक लोक आसतात जे कमिटीचे आसता ब्लॉक कमिटी तांकां आपयलें ते डिस्कस करतात. थंय जवळ जवळ 70-80 पायलट जमा जाले आनी म्हाजी वाट पळयता हांव तेन्ना कुंकळे आसलो. तो येयलो आनी तो पळयता सगळे लोक भरला पायलट थंय भरल्यात सगळे. आनी म्हणलें कितें जालां तर म्हणपाक उबर म्हणून एक हें जाल्या आनी ते भाडी मारपाक लागल्या.
आतां भाडी मारपाक तांकां परमिशन ना न्हू. जशी रेंट बायक सुद्दां आहा पळय ताका भाडी मारपाक परमिशन ना. रेंट बायक स्वता करून भोंवपाची ती. तशीच उबर जी आहा पार्सल जर तेणी कोणाक गव्हर्मेंटान जर ताका परमिशन दिल्लें आसा जाल्यार ती हे फक्त पार्सल सर्वीस हें करपाची दिवपाची हाडपाची. ते भाडी मारता कारणान मागीर थंय आमचे जे लोक जमले तेणी एकट्याक फोन करून आपयलो. जो कोण हें करता पळय सर्वीस दिता आपयलो आनी ताका विचारलें तूं कितें करता तर आपूण भाडी मारता. तुका भाडी मारपाक कोणी सांगलें? तुका भाडी मारपाक कोणी रायट दिलें ना? तर आमच्या कंपनीन आमकां सांगलां तुवें भाडी सुद्दां मारूं येता. मागीर ताका आपोवन घेतलो जाल्यार तो एक्टिवा पोन्नी अशी एक्टिवा खटारो कसो तो घेवन येयला. मागीर आमी परत ताका हें केलो आनी पुलीस स्टेशनाक फोन केलो. मागीर ते पडटा हेका फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक पडटा. हय फातोर्डा पुलिशेन फोन केलो. मागीर ती गाडी येयली. गाडी येयल्यार मागीर डॉक्टर पुलीस येयले. एकट्यान मागीर ती स्कुटर घेतली आनी तांकां आमी सगळे मागीर ते पुलीस स्टेशनार गेले आनी थंय तेंचे कडेन अंडरटेकींग घेतला की पार्सल सर्वीस जर आसा जाल्यार ती पार्सल सर्वीसूच करा तुमी. भाडी जर मारशात जाल्यार आमी हेच्या फुडें जे आहा पळय ती पार्सल सर्वीस सुद्दां आहा पळय ती बंद करपाक आमी फुडें आतां स्टेप घेतले. दामोनच एक आज बिशपान एक टिका केली सरकारार. वॉट यू लायक टू से? हांवें अजून पर्यंत ते कितें हें आसलें हें करूं ना. पण सरकाराक सजेशन्स और मार्गदर्शन दिवपाचो अधिकार प्रत्येकाक आसा कारण आमी गोंयचे नागरीक आसात. आनी जाहीररित्या काही गजाली न आसतना समजा काही त्यो जर समजा बसून समजा जर सुटावे जर करपाक जाल्यार हो सरकार सदांच प्रयत्नशील आसा. तो आसचोय बीन तसो. आनी हे तुवें विचारलें तितल्या निमतानी हांव हें सांगता की समेस्त गोंयकारांक आयज फेस्ताच्यो परब्यो आनी शुभेच्छा.